नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय आसा तो मायनिंगाचें जें आंदोलन जालें तें आनी ताजे उपरांत कितें. एक दीस व्हडलो ड्रामा जालो. ताजे उपरांत नितीन गडकरी गोंया आयले. त्या तांच्या गोंय भेटीचो अर्थ कितें आनी आतां आयच्यान जी परिस्थिती आसा ती म्हळ्यार हळू मायनिंग कंपन्यांनी आपल्या कामगारांक फाल्यां सावन कामार येनाका अशें सांगपाक सुरवात केल्या. सो हाजे मुखार कितें ह्या विशयांची आमी भासाभास करतात. चार मानेस्त बरोबर. पयलीं आसात काँग्रेसीचे ज्येश्ठ फुडारी आनी AICCचे सेक्रेटरी गिरीश बाब तोडणकर, स्वागत. दुसरे आसात तुमचे बरोबर भाजपाचे ज्येश्ठ फुडारी आनी आमदार निलेश बाब काब्राल, स्वागत. तिसरे आसात तुमचे बरोबर गोवा फॉरवर्डाचे चीफ स्पोक्सपर्सन राजन बाब डिमेलो, स्वागत. आनी एक चवथे जांकां पयर तुमी त्या आंदोलना भितर पळयल्ले ते ट्रक ओनरांचे लिडर निळकंठ गांव, स्वागत. निळकंठ बाब, सुरवात तुमचे कडच्यान करता. आंदोलन जातकीर बऱ्योचश्यो नेगेटीव प्रतिक्रिया आयल्यो आनी सगळ्यांक दिसलें की तुमी जें केलें तें चुकीचें. तुमी जें केलें तातूंतल्यान खूब नेगेटीव मॅसेज गेलो. तुमी काल माफी मागल्या लोकांक त्रास जालो म्हणून. 48 hours लेटर तुमी कशें पळयतात ह्या गजाली कडेन? पयलो पूल मांडवीचो थंय जेन्ना पावले थंय कोण तरी एक वयल्यान येयलो आनी वाटेर उबो रावलो पुलीस घेवन आनी तुमकां ह्या वाटेन वचोंक मेळचें ना. आतां जवळ जवळ 10,000 लोक फुडें सरले आनी तुमकां ह्या वाटेन वचोंक मेळचें ना म्हणून ब्लॉक केले कोणी. तर हो जो गव्हर्मेंटाचो कोण तरी अंडर सेक्रेटरी असो तो कलेक्टर असो हांव काय ताका वळखनासलो आनी हें ब्लॉक केलें मदीं आनी हे सगळें इतलो एवॉक जालो, एजिटेशन जालें, लोकांक त्रास जाले. हे फक्त गव्हर्मेंटाचे हे जे मनीस असले तेंच्यांनी त्रास केले. नाल्यार आमी पिसफुली आझाद बैनराचे वयतले असले, ते आमची गाराणी सांगताले असले. इवन ते हांवें रिक्वेस्ट केले तूं जर आमकां हांगाच्यान वचोंक दिना आनी ती थंयच्यान चला म्हणून सांगता आमी कितें करचें. तर आय डोंट नो एनीथींग, यू कॅनॉट गो दीस सायड, हें उत्तर तेजें. नाजाल्यार म्हटलें तूं आतां हांगा त्या मिनिस्टरांक आपय, आमी हांगा उलोवया आनी आमी वयता घरा. तेजें कितें एश्युरन्स मेळटा तें घेता आनी वयता. म्हटल्यार तो तें करूंक तयार ना आनी काय ना म्हणून खरेचे रस्ते आडयले, रस्ते बंद केले. हेका जबाबदार जो गव्हर्मेंटाचो मनीस कोण धाडलेलो तेजेर पयलीं एक्शन जावंक जाय. ओके. आज आमच्या लोकांचेर जी एक्शन घेता, घरा कडले उठोवन हाडटा लोकांक पुलिसांक धाडून, अजून पर्यंत तें बंद जावन तेजेर पयलीं एक्शन जावंक जाय. सेकंड थिंग, जी कलेक्टर आसा निला मोहन तिजेरूय एक्शन जावंक जाय. ती जबाबदार मनीस, तिणीन सारकें आपली जबाबदारी पार पाडली ना, तिजेरूय एक्शन जावंक जाय. ओके. यू एग्री विथ दिस निलेश बाब? I was not there in the morning. I came a little late and I was not aware of that agitation which is going to be at this. Last time we Azad Maranache gele sagle and आम्ही ते गेले. So I appeal to the people that you cannot stop public from going to their places. You should allow them. We are not against the public, or public is not against us. It is something what has happened which is because of some NGO, because of some wrong Supreme Court order without going to the genuinity of the case. And because of this, it is not a public. So somehow down the line, मागे कितें जालें, थोडे लोक आयकले म्हजे मिक्सचर. बिकॉज सी आतां हांव आमदार जाल्यार लोक म्हाका वळखता, पूण हांव लोकांक चडशे लोकांक म्हणजे ते पाळडेचे ते सायडीचे हांव वळखना. सो दीस पीपल नो ऑल ऑफ देम. म्हाजे सायडीचे जे सावथाचे ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम स्टार्टेड वॉकिंग. म्हाजे थोडे झुडपा लागले, रिजायन दी म्हणपाक लागले. हांवें रिजायन दिता, हांव आत्तां बरोवन दिता रिजायन. तूं म्हणल्यार पळयतलो हेजे फुडें मागीर ओगी पडलो. मग अशें भासाभास जालो. मग उशी घातला, हांवें आंगार घेतलो. तेंचे उशी म्हाका कितें घातला, हांव कितें म्हाजें स्टेटमेंट रॉंग आसा, उशी कितें घालता. सो लेदीस सो भासाभास जालो. मागीर थोडे लोक भायर सरले. देन वी सेड वी विल डिस्कस एंड आय टोल्ड देम लेट अस यू फॉर्म 20 member committee. 20 member committee कॉल कर आनी देन सुदीन एंड दे सेड वील मीट एट हांगा आमचे RTO ऑफिसान. सो देर आय थिंक देन दे केम. When they came, after they came there, this thing happened. I don't know how it happened. Then I also got hurt. I was given to understand that when people were walking away, some issues happened and the Maharashtraचे police आशिल्ले, but they don't know what was happening. Public लोक बसलेले बस स्टँडार तेंकाय मारले आणि in that way somebody throw stones. मागीर ते चालू जालें अशें म्हणून म्हाका कळना. आय डोंट नो. तुम्ही कशें पळयता त्या एकूण विशया कडेन आनी जें आंदोलन जालें आनी ताजो फॉलोआउट जालो, तुमी ज्युडिशियल इन्क्वायरी मागल्या, हाव यू आर लुकिंग एट इट? इज द फेलियर ऑफ द गव्हर्मेंट. कंप्लीट फेलियर. म्हणजे गव्हर्मेंटाचो ह्या आंदोलन त्यांनी इशारो दिल्लो. येदो व्हडलें आंदोलन येतलें केन्ना लोकांचे पोटाचो प्रश्न आशिल्लो. लोक पोटतिडकीन भायर सरतले आनी हें जातलें हें सगळें लोकांक खबर आशिल्लें, पूण गव्हर्मेंटाक खबर नाशिल्लें.
अशेंय आयकूं येता की हो जो काल ते आशिल्लें की गव्हर्मेंट स्पॉन्सर्ड काय कितें असो दिसता की गव्हर्मेंटान सांगला तुमी येयात. म्हणजे एक तरेन गव्हर्मेंटान सगळे गरीब लोकांक आपयले जे पोटा भितर ऑलरेडी आसात आनी तांकां ते मारले एशीत मारले सोदून मारले बायलां दादले पळयनासतना लोकांक मारल्याक जे बेश्टे आशिल्ले तांकांय पुलिसांनी मारले. सो हो इन्सिडंट सगळो पळयलो जाल्यार आमचे ऑलरेडी डिमांड केला पूण थरो इन्क्वायरी जावपाक जाय. हे आंदोलन रस्त्यार हाडपाक पयलीं म्हणजे कोणें हें केलें. सो 7 फेब्रुवारीक सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर जाल्ली. आयज खंय आसा आमी जवळ जवळ 1.5 म्हयनो जालो. गव्हर्मेंट त्या ऑर्डरीचेर एक्टूच जायना फक्त काणयो सांगता लोकांक फक्त बसखोटी आश्वासन दिता आनी ही आश्वासनां 7 फेब्रुवारी सुप्रीम कोर्टा अंडर जालें ना. ही आश्वासनां 2012तल्यान सुरू जाल्यांक. जेन्ना जेन्ना इलेक्शन येता तेन्ना तेन्ना हे बीजेपी लोकांक सांगता ह्या सिजनाक स्टार्ट जातलें. हें करून करून आयज आमी 2018 पावल्यात. म्हणजे लोकांची जी एक पाशेस आशिल्ली त्या पाशेसूय काबार जाना. हो जो काल हें जाला इट्स कंप्लीट फेलियर. म्हणजे गव्हर्मेंटाचें डायरेक्शन दिवपाक थंय कोण नाशिल्लो काय कितें खबर ना. गाय थंय चड लिडर जाल्ले आनी प्रत्येक जाण आपल्याक जाय तशें डायरेक्शन दिताले आनी शेवटी लोकांक तुमी त्रासान घातले. आंदोलक जे इनोसंटली थोडे आशिल्ले कारण हांव म्हणला की सगळे जे आयिल्ले ते सगळेच सफरर आसा. थोड्यां कडेन पयशे आसात पूण थोड्यांची परिस्थिती अशी आसा की ते तांकां आयज जेवण ते घरांचे भांगर तेणी घरांत दवरलेले सगळे म्हणजे थोडे कितें उलयता थोडे व्हडल्यो गाडी घेवन भोंवता भांगरां घालून भोंवता फक्त लोक थोड्यांक तांकां प्रोजेक्ट करता. ते लोक आसात तांकां सायडीक दवर पूण तेजे नंतर आनी सकयल जे लोक आसात जे सामके सफर जाल्ले आसात तेंची आयज ही पाळी कोणें हाडली. ह्या बीजेपीन हाडली. कारण ह्या बीजेपीन जाणून बुजून हो मायनींग बिझनस बंद करपाची तेणी एक डिझायन तयार केलो 2008तल्यान. 2008तल्यान मनोहर पर्रीकर PICचो चेअरमॅन जालो आनी प्रत्येक फावटी फक्त मायनिंगा इतली लूट एक इल्युजन तयार केलें गोंयभर आनी देशभर. आनी तेजे नंतर तेंचो डिझायन कितें आशिल्लो की जे बारीक लोकां कडेन थोडो पयसो वचपाक लागलेलो ते बंद करपाचें इंटेंशन आशिल्लें. आनी ते जाणून बुजून ह्या बारीक जो बहुजन समाजाचे बारीक बारीक लोक आसा ते थोडे मातशे बरे नुस्तें घेवपाक लागले बरे भोंवपाक लागले बरे कपडे घालपाक लागले. तो डिझायन कारण बीजेपी म्हणटा सदांच बारीक लोकांचे अगेन्स्ट. तूं सांग हें मायनींग बंद जावन एक मायनोनराक त्रास जाल्याक एक मायनोनराचे बँकींग इन्स्टॉलमेंट बंद जाल्लो आसा. एक मायनोनर उपाशी पडटलो ना. जे थोडे व्हडले गाडी घेवन भांगरां घालून भोंवतात तांकांय तेंचेरूय कांय इफेक्ट जालना. पूण तुमी कितें करता थोडे दाखयता आसतना फक्त बायन ओनर आसून कितले आसतले 15 आसतले 20 आसतले 25 आसतले आनी व्हडल्यो भांगरां घालून व्हडल्यो गाडी घालून भोंवपी लोक कितले आसतले ते आसतले 200 आसतले 500 आसतले. पूण जे 1.5 लाख लोक जो आसा बारीक लोक तांकां तुमी 2012तल्यान स्वप्न दाखोवन दवरल्यात की आतां फाल्यां जातलें आतां फाल्यां जातलें. परत तुमी पळय ताका स्टार्ट करता इल्लिगली तेंकां रिन्यू करून स्टार्ट केल्लें आसा. थोड्यांनी कितें आसनाशिल्लें परत घरांत दवरल्यान ट्रक सारके केले. हे खुबश्यो ह्यो गजाली खबर आसपाना नाका आशिल्ले जे लागता तें सुरू केलें परत स्टुडांतल्यान परत तांकां ऑलमोस्ट तुमी परत शॉक दिता की हें मायनींग सगळें आतां बंद जाता. सो तांचे मुखार सगळो काळोख दिसलेलो आसा. सो ह्या हितूंतल्यान हांव पूर्ण जबाबदार ह्या सरकाराक धरता ज्या सरकारान फक्त काणयो आनी फोटी सपनां फक्त मतांचें राजकारण करपाक केल्लें आसा. हेंचो आमी टोटल निश्चित करपाक जाय. राजन बाब तुम्ही सरकारां भितर आसात तुमचो लिडर त्या दीस थंय आशिल्लो तोय आसा तुमी कशें करून पळयता ह्या गजाली कडेन. See, the government was totally sympathetic to this problem. Just saying that the government is responsible, it doesn't become responsible. When any agitation or protest is being organized, the organizer should have the capacity to control the crowd first. The fact that children, aged people could not even move to the hospitals has come is a highly to be criticized. The government ministers went on the site along with the honorable MLA also, who seems to be knowing much more about mining than anybody else, to engage with that irate crowd, which today people are saying they were fully with Urrak. Urrak season is on. The way they were starting blocking the whole thing, and the fact remains, he has admitted by apologizing. So the government cannot be on fault now. You can't one side apologize and say the other side the government is wrong. The question is, in fact, after the ministers were trying to engage with an irate crowd, they went out there, not worried about themselves. He went out there. They went to the office. 20 of them, according to him, went to the office. Who was controlling the crowd? Crowd was left. Berserk to do what? Recently, there was a farmers' protest. Not one person
movement was obstructed. They reached Bombay. They did not disrupt any disruption. Your right to protest, agreed. Your right to create violence in a protest is not accepted. And I'll tell you, whatever sympathy these mining independents had, they have made the position awkward in the Supreme Court also. Supreme Court has come down very heavily that against court orders, don't start any protest. And if you are doing it, do it in a very disciplined manner. If you are not in a position to control a crowd that you have brought, the responsibility is yours. And he has rightly accepted it, apologized. So when the government comes, in fact, those two ladies should be given credit. It is two ladies who brought that whole thing, otherwise the thing would have gone on. Tourists are stuck, hospitals nobody can leave, children with babies are standing outside GMC College, no this. So what are we talking about? He says they have asked for a judicial probe. Yes. Do they have a solution? You are forming a 6-member committee now. You are a responsible opposition who claims to have got a mandate of the people to rule. What roadmap have they created till today to solve this situation? And you are telling they should show us the review petition. Who is capable of reading the review petition here? It is going to be done by Tom, Dick and Harry. It is going to be done by top legal experts, which Mr. Gadkari also has promised yesterday. They have accepted it. That let us study options. So why was this protest? Okay. In fact, 1 minute, the minister, in fact, my party president, was repeatedly on record. There is no need of protest. There is no need of morcha because we are sympathetic to the solution. We are finding a solution. Okay. By doing that, did they solve the problem tomorrow? Yesterday? ओके नाव द रायट पॉयंट आहा की तो म्हळ्यार प्रॉब्लेम कसो सॉल्व करपाचो हें जालें या हेजेर म्हाका सांगपाचें दिसता ट्रोजनांक की यू आर रिस्पॉन्सिबल जेका भूक लागल्यात ही इज रिस्पॉन्सिबल आमचे पोटांतलो घास तोंडांतलो घास काडलो कोणी ह्या गव्हर्मेंटान ह्या रुलींग पार्टी आसा आतां ट्रोजन बाब सांगता तो रुलींग पार्टीन आसा तेंच्यांनी कितें केलें 2012च्यान म्हणजे 2011 शायो कंप्लीट जालो 2012तल्यान पर्रीकरान बॉब मारली गोंयभर बॉब अक्षरशः मारली की लुटलें 35,000 कोटी लुटल्यो खंय गेलो 35,000 कोटी आज 2012 आज ते 2018 6 वर्सांक कितले पयशे लागीं केले आनी ते पयशे खंय घातले तेच्या उपरांत मायनींग ऑक्शन जालें बॅन आसतना मायनींग ऑक्शन जालें हो पयसो खंय गेलो आनी ऑक्शनां कशी दिली गेली कोणाक खबर आसा आज जो ट्रोजन बाब उलयता बरोबर आसा हांव ना म्हणना पूण आमचोय विचार करूंक जाय की आज आमकां फटयता बाब गिरीश चोडणकरान सांगलें बाब गिरीश चोडण त्रास जाले आमी मरता आमी आतां कायमचे मेले आमी कायमचे तुका यू डोंट हॅव सिंपथी फॉर 1 hour वी वील डाय our family will die. Nobody is prepared to believe this. आणि तुमका The way you behave yesterday. 6 वर्सां तुमका काय आज लोक उलयता काल हांव नितीन गडकरीक स्पेशल मेळोंक गेलो कित्याक की नितीन गडकरीक अजून पर्यंत खबर ना की गोंयाची परिस्थिती कितें आसा मायनींग बेल्टान लोक कशे रावता मायनींग बेल्टान उदक ना रस्ते ना लोकांक शिकोवच्या भुरग्यांक पयशे ना हे परिस्थितीन आमी हालाकीचे दीस काडटा पणजे रावन जाय ती ट्रोजना सारकी भाशणां करूं येता तूं आज मायनींग बेल्टान यो आमच्या कडेन राव जो ट्रोजन डिमेलो सांगता विजय सरदेसायान आमी जेन्ना 46 दीस आंदोलन केलें उजगांव तेन्ना होच विजय सरदेसाय आमच्या आंदोलनाक गेल्लो आनी आमकां सांगा कितें ह्या वडापोलां कित्याक बसता पणजे या मरे असो मार घालुच्याक मार घातलो कोणीन ही रुलींग पार्टीन मार घातलो विजय सरदेसायन कितें केलें 6 वर्सां बिकॉज ऑफ मायनींग मार घातलो बिकॉज ऑफ मायनींग कितें केलें विजय सरदेसायन ते सांगते तुम्ही 6 वर्सां आय अपोलायज पब्लीक तुमची माफी न्हू पॉलिटिकल लिडर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिच्युएशन सिच्युएशन इज क्रिएटेड बाय पॉलिटिकल लिडर हे दोगांचे हें चल्लां ही जबाबदारी कोणाची गव्हर्नमेंट म्हणजे कितें
गव्हर्नन्स म्हणजे कितें म्हणजे फाल्यां कोणी येतले फाल्यां कितेंय करपाक जाता कंट्रोल कोणें करप आनी हेंचो कोण लिडर कोण सद्या गोंयांत लिडर कोण The government was कोणी- over sympathetic to कोणी them. डायरेक्टिव्ह दिले And therefore this whole thing got delayed. प्लॅनिंग जावपाक आशिल्लें तुमकां खबर नाशिल्लें येदो व्हडलें आंदोलन येतलें म्हणून आनी केल्लेलें आसा म्हणून खबर नाशिल्लें गव्हर्मेंटाक आणि आमच्या तयारी कोणी भितर करप म्हणटा ह्याच्या भितर लिडर आसा लोकांक जेन्ना त्रास जाले governmental leader आसा. जबाबदार कोण जितली ही जबाबदार आसा तितलेच सरकार जबाबदार आणि सरकारले मंत्री जबाबदार Nilesh Bab, you are a part of the government, but you don't look like one right now. No, I am part of the very much part of No, the you are technically part of the government. we are part of the seems to be government. unwell. I'm really worried for him. No, I am very well, but I have decided to be just listening to you all because I have been always telling. So it is better to listen, as you all are saying, that government is not मेन listening. मुद्दा जो हा की काल मुद्दा काल असा नाही, नाही, आज उपरांत काल नितीन पळय, गडकरी first of गोंयाक all- आयलो first of नितीन all- गडकरीन तुमची मिटींग घेतली आता हे सगळे घडले न्ही घडलें ताजे उपरांत आता पुलीस केसी फायल करतात इन्व्हेस्टिगेशन जातात ते ज्युडिशियल इन्क्वायरी मागतात सगळें जालें पण अल्टिमेटली जो मेन मुद्दो आसा जो निळकंठ बाबान सांगलो की लोकांच्या पोटा पाण्याचो प्रश्न आसा आनी काल मागीर ताका लागून नितीन गडकरी आयलो तुमकां सगळ्यांक मेळ्ळो सोल्युशन कितें आणि तुमकां कालच्या मिटिंगे उपरांत एक कॉन्फिडन्स आयला की सोल्युशन येतलें म्हणून काय आयलो ना अजून कोणाक खबर म्हाका तुमकां खबर ना. एक सांगपाचें म्हणजे let him I'll take him and I'll एक सांगता पळय आय हॅव डन माय रोल सी आय बिलोंग टू द बेल्ट ऑफ द मायनिंग इलेक्टेड जाता इट इज नॉट 100%. गिरीश ऑल्सो इज टीचर इन माय स्कूल इन गार्डन एंजल ही नोज वॉट इज द सिच्युएशन देर ही कम्स ऑल द वे फ्रॉम माजगांव टू टीच इन कुर्चरे पूण कितें थोड्यो गोश्टी आमी समजोवपाक जाय पोरचो इन्सिडंट जालो इट वॉज अनवॉन्टेड आय माय सेल्फ तुमी रिकॉर्डिंग आसतलें यू मस्ट शो दॅट टू द पीपल लोकांक दिसता हांव फेसबुकाक कोण म्हज्या सायडीन कोण रावता रिपोर्टर येता घेता म्हज्या फेसबुकार आतां मोड पेजीस घालपाक लागल्या कोण तरी मोटरसायकली चावी काडटाना भायर उडयतालो तो म्हज्या सायडीन दाखयला आनी कोणाक दाखयला म्हणजे टुडे सोशल मिडिया इज सो इडियोटीक you should come with positive, don't try morph images. See, my stand from day one, I am with these people. I went to them with a request not to do what they were supposed. They were all supposed to go to the Azad Maidan, walking to the Azad Maidan. Now he is saying that they were blocked by somebody. Now we went, Vijay, before me, Vijay and Sudhin was there. I appealed to the people, but कितें जालें तें? I don't know, तो कितें सांगता, ताजन बाटले कितें आशिल्लो, I don't know. म्हाजें एकूच विनंती is that as part of this government, see what has happened yesterday, लाठी पडली आनी कितें पडलें is one part of it. I am not bothered about the लाठी. म्हजेर पडल्यो पण खंयच्या खंय पावले बस स्टँडा भितर येयले लाठी मारून निलेश म्हाका बाब, कितें म्हजें मायनिंग म्हणणें चालू इतलें आहा जावपाक की जाय ताजे उपरांत नितीन गडकरी आयलो आतां सांगता what I am saying, no, meeting घेतलो. आर यू होपफुल टुडे मोर See, होपफुल he has clearly said, no, we are going back to the Supreme Court. See, I know, I have read all the orders, I know the subject too well to discuss. You ask for review petition, it goes to the same bench. Now, what is else required? I don't know. Whether that bench is going to change the order? No. So the question of restarting in the review petition is not going to happen. We require central government help. What is the central he government has help? said straight away no for your route of ordinance. No, but there is another one. What he has said, see, I have been very open and I don't mind whoever it is. See, first I am a person. I am a human being first. And I have concern for human beings. This is I am not bothered about my political party. If my BJP party I am there, I value my party. I am not Congress or I am not anybody else. But I value my party, but then let us hope we are here elected for the people. It is not that we are not Rajas here, we are not kings here. We are elected by the same people whom we have to fight for. If the same people want us to do something, we should do. Now you will not do, I will not means what? I have tried to explain now the contention, culture contentions are very simple. Is that other than our AG, the central AG is going to give an opinion. In the meantime, everybody, including truck owners, barge owners, mine owners, everybody, including the 3-member committee, Vijay Sardesai, Francis D'Souza and Sudhin Dhaulekar, I have requested for another opinion, which the Chief Secretary is supposed to follow and give within the next 2-3 days. Opinions of senior counsels of Supreme Court against the judgment. So they are supposed to give, everybody is supposed to give their view. And he has told clerically that you write to, don't address to anybody, you come to whomsoever it may concern. To whomsoever it may concern, that what is their view about this senior counsel. So he said after this is done, we will go to the AG, central AG and discuss this is the situation. Till then I don't want to comment. But I think government, whatever, has to be sympathetic to the गिरीश बाब, people from that area. तुमचे उपाय कितें आतां let us talk about उपाय. जो वो काल आयलो तांचो मिनिस्टर फक्त 3 शब्दान तेंचे आता इट इज इल्युजन ट्रान्स अँड मिराज
म्हणजे तेणी येवन एक वेगळीशी स्वप्न कितें परत दाखोवपाची प्रयत्न केल्याक आनी तांकां गुंगी दिल्याक सगळ्यांका कितें तरी जातलें म्हणून गुंगेन दवरल्याक आनीक डेजर्टां पळय तुका पयस रावता पळय तुका उदकशें दिसता हय फुड्यान पावतकच तें उदक नाच सो ती गजाल एक्झॅक्टली नितीन गडकरीन गोंयांत येवन केल्ली आसा नितीन गडकरीन जर सिरियस आशिल्लो जाल्यार नितीन डिस्टर्ब केलें ना हांव डिस्टर्ब करना पूण तूं इल्युजन म्हणटा पळय हे सारकें न्ही म्हाका सांग बरें आमी इल्युजन दिलें तूं सांग मरे उपाय तूं उपाय सांग मरे उपाय सांग तूं सांग आतां तू तेजे ओके तुजो उपाय सांग आपण जर आशिल्लो हे करतलो सांगा मरे नितीन गडकरी सिरियस आशिल्लो ना 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 काल तेजे बरोबर मायन्स मिनिस्टर आसता आशिल्लो मायन्स मिनिस्टराचा रोडवे मिनिस्टर आणि वॉटरवे मिनिस्टर मायनिंगाचो नंबर 2 हो विजिट वॉज प्री शेड्यूल्ड काल बायणा कितें इनॉग्रेशन ऑलरेडी डिसाइडेड बट दिस बीजेपी पार्टी ट्राय टू प्रोजेक्ट इट दैट ही हैज कम फॉर दिस मायनिंग इशू प्रमोद बाब काय सांग म्हणसा मरे हो इशू आता इतले दीस जाले गव्हर्नमेंट घाल तेल लायट तू सांग तुजो गव्हर्नमेंट आलो आमी अशें करपाचें लेट हिम टॉक या उपाय कितें गव्हर्नमेंट अजून गव्हर्नमेंट म्हणटा अरे गेल तेल लायट गव्हर्नमेंट तू सांग आपण असलेला हे करपाचो सांग बरे तुम्ही आज जबरदस्तीन सरकार केला हे एक जाल्यार सरकार तेल लायट सांगता रे तेच सांगते तुका तू सांग आज जबाबदारी तुम्ही घेतल्या सरकार चलोवपाची प्लीज गिव अ सोल्युशन जबाबदारी आमच्याकडे दियाक सोल्युशन आम्ही काडटाक अरे हा अशें म्हणजे सरकार उडोवपाचो आणि तुम्ही सरकार उडयना आम्ही शी 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 सरकार उडयना तो म्हणटा सरकार उडया आम्ही सत्यांक ना अरे मग काय सांग सोल्युशन सांग जबाबदारी तुमची अरे सोल्युशन मायनिंग बंद तुम्ही केल्ले 2012 काँग्रेस 2012 तुम्ही मायनिंग बंद केल्ले सोल्युशन सांग you are responsible for this it is your responsible it's your responsibility it's your responsibility सोल्युशन सांग बरे we are not in the government we are in opposition it is your responsibility to You are only in the opposition to oppose. Yes. So nothing constructive. it is your responsibility you are in the government you are part of the government तुमची जबाबदारी तुमची जबाबदारी गिरीश बाब तुम्ही किती म्हणतात जो मेरेन तुमची सरकार येवपाना तो मेरेन तुम्ही सोल्युशन दिवपाना आम्ही आमच्या पार्टीन काल ऑलरेडी 6 मेंबर टीम आम्ही काढले आसा Study करपाक. although it is not our responsibility it is the responsibility of the government of the day Okay, I agree. It is the you responsibility have of the robbed the government. mandate. We have failed. Now you tell the solution. you cannot say government can अरे can't तू say सांग बरे you तू resign सांग दे but I accept. You We failed. resign. तू सांग I accept. You cannot- आता तू government सांग बरे cannot say. You solution. represent आम्ही government. इतले केले You cannot आम्ही say स्टडी we failed. केली 7 फेब्रुवारीची ऑर्डर येयली आजपासून असे केला Let This is us the way first make forward. one thing clear. Arey Government Baba, has not government is saying failed. the government is saying you Government failed not- I am not saying. both are You are saying. no you failed अरे बा- see by you saying failed it is your राजन बाब responsibility राजन बाब it's not our गिरीश दिले राजन बाब गिरीश एकच तेणी सांगले आमकां ऑल पार्टी डेलिगेशन यो आमी आमचे लिडर सगळे गेले यांच्या बरोबर एकच सांग तितलें गेले आणि थंय पावतकीर हांगा मिनिस्टर सांगता तुम्ही मायनोराचे दलाल जावन येयल्या कारण तुमकां जेली वचपाक जाय काय म्हणून ही यांची पार्टीची अरे पण तू समजना तुका आम्ही हांगा जाय जाय ते गेले आमी गिरीश ऑल सपोर्ट वी आर रेडी टू गिव्ह सपोर्ट यांका सांगले ज्यांना तेका सांगले पळय तेजे क्लियर करता तेका सांगले पळय ऑपोजिशन लीडर बाबू कवले हांव आशिल्लो तेका सांगले की तुम्ही तुझे ऑपोजिशन लीडर जे राज्यसभाचे आसा आणि लोकसभेचे तेंका वचून आतां मेळा तेंका सांगा की वी आर सपोर्टिंग फॉर द कॉज ऑफ गोवा हो धावलो पण नाच पुढे हांव कितें म्हणटा आज सोल्युशन कितें म्हाका सोल्युशन कितें सोल्युशनाचेर It's part of Congress, huh? No, that is different thing. Part of Congress is Solution, different. I think At the everybody time- sitting in this room wants a at solution. the That's what time- we want, no? Solution. At the time of Congress was Yes, in Nirikal ruling, was solution. At that time we have made a agitation. निळकंठ बाब Myself- सोल्युशन I'm not No, saying no. no. त्याच्या पयलीं एक सांगता सोल्युशन दिता पूण आतां जेन्ना ऑल पार्टी डेलिगेशन दिल्लीक गेले आज ऑल पार्टी डेलिगेशन गरज पडली जेन्ना 2012 इतिहासाक वचनाका. जुलयाक जेन्ना निळकंठ बाब, पदवीकरण म्हाका इतिहास मायनिंग नाका. क्लोजर ऑफ मायनिंग निळकंठ आनी बाब, आपूण मायनिंग निळकंठ बाब, बंद करता म्हाका इतिहास म्हणून नाका. जेन्ना सांगलें निळकंठ तेन्ना बाब, तेन्ना बाकीची गरज पडली ना म्हाका सोल्युशन कितें सांगा आमकां पळय आता ह्या सगळ्या गोष्टी तुमकां किती जाय ते कळ्ळें म्हाका. कशें जाय? सरकार जबाबदार आमचे सोल्युशन आमचे पद्दतीन आमकां काम जाय आज तुम्ही पळयल्यार आज शेजागोवा लोकांक काडटा फाल्यां दुसरो काडटलो परवा तिसरो काडटलो
आता Kant has to explain. आता That's why I'll come to you for final. इतले आता कितें केलां जाणा मरे आतां पळय ई ऑक्शन कार्गो आसा तांकां सगळ्यांक सांगलें तुजी मिशनरी सगळी काडान व्हरा आतां ते म्हाज्या ओन आतां ई ऑक्शन कार्गो ताका विकपाक जाय जाल्यार ते वेब्रिज ना काय ना कितें हांव नको माझे सोल्युशन हय, solution, final. आता पळय सेंट्रलाक कितें म्हणटा की ऑक्शन करचें कित्याक तेंच्यांनी एक लॉबी केल्या कोण तरी भायले हाडून तांकां दिवपाचें येता ना काम दिवपाचें तुका गडकरी सांगला थोडे थोडे आसा पळय तेंच्यांनी लॉबी केल्या आदले मायन ओनर आहा तांकां दिवपाचें थोड्यांनी कितें चिंतलां की महामंडळ केल्यार बरें कदंबा सारकें चोरूंक मेळटा म्हणून हांव कितें म्हणटा तुमी हे सगळे जे विचार करता तो आमचो खंय तरी विचार करा तुमची पोटा भरचेलो विचार करूं नाका हितूर आमकां कितें मेळटलें सामर्थ विचार सामर्थ सेंट्रल आमकां कितें आसा आमच्या गोंयांत मायनी आसा आमच्या गांवांत मायनी आसा गांव आमचो माती आमची भितर जें कितें आसा तें आमचें तेन्ना आमकां तेजे बेनिफीट जावंक जाय कोणूय चलय तू चलयता. कोणूय चलय तुम्ही तू आतां गोंयच्या लोकांक बेनिफीट जावंक जाय आपला चलोवपाचें बरें सांग बरें फायनल सोल्युशन आसा काय ना Solution is against corporation. नाव यू अगेन पॉइंटिंग अगेन सोल्युशन आसा काय ना म्हाका सांग मायनिंग कॉर्पोरेशन जर केल्यार हय want to work start? Is he representing mine owners here? When a mining corporation, the government will run it, everyone will get their jobs. What's the problem? But you know one thing, na? Yeah. Even in Orissa, where there is mining corporation, the mining corporation bids. The mining corporation bids. okay. Mining corporation cannot run mines. Yes. Okay. The mining corporation bids for the Okay, so bids. let them bid it. Let it be in government control. Your government has money to bid. Why not? कितें उलोवं नाका या एक पॉइंट आहे तुम्ही हे करपा लागले फोटो दाखवपा लागले See, the confusion of the government is very clear and open now. No, there's no confusion. That's very clear. They don't know what they No, we know. I We know, as I a know. opposition, Yeah. although we should have We been don't know. criticizing them You left don't know right, anything. we are not doing it. Yeah. Opposition And don't know anything. we told them No solution. based on the Supreme Court Opposition, order opposition. and the other requirement that is MMDR Act. Right. You implement and start the mining as fast as possible. What is to be done? You both find a solution because you are in the government. हा इतल्याचे थांबता जालें काबार आनी म्हाका उलोवप ना फायनल फायनल म्हाका फायनल आतां हांव सांगता प्रश्न उपस्थित करना प्रश्न ना हय solution Final. I agree to one point. I may be part of the BJP, part of the ruling alliance, whatever. But solution has to be found out for the interest of the Goan population, not for 15-20 people or not Correct, for anybody. correct. It should be Nobody for is discussing 15-20 Yeah, so people now here. what is the solution? I have been given every time solution. So let them say that this is not a problem. Now Gadkari has said, no, when I discussed with him the previous night, then okay, I have given a presentation dile. So he said, get legal opinions on the Supreme Court order and we will see how to go forward. हा इतल्याचे So we'll थांबता wait. इतल्याचे थांबता टाइम सारको सोंपला 5 सेकंद 5 सेकंद हय. हांव कितें विचारता की गडकरी सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे विचारप ना आतां. आणि हे प्रश्न जाय, solution. हांव सांगता की सेंट्रल गव्हर्नमेंट जे आसा ना, ना, मिनिस्टर ची पुरो. आणि हेंका किंमत आसा काय कितें थंय काय हे तांकां किंमत दिता काय कितें हा इतल्याचे हे कळोंक जाय. हा इतल्याचे थांबता ना ना म्हाका दिसता एक आता एक आमकां respect सेंटिमेंट करता. एक सेंटिमेंट हांगा बशिल्ल्या सगळ्यांचा की सोल्युशन आसपाक जाय आनी खंयचोच गोंयकार काम नासतना आनी उपाशी आसपाक जायना त्या दृश्टींतल्यान आमचो पॉलिटिकल क्लास एकठांय येवन काम करतलो आनी खंय तरी गिरीशान म्हणटा तशें जो पावराक आसता ताची जबाबदारी चड आसता ती जबाबदारी जाणून घेवन तुमी सोल्युशना दिकेन वतले इतलेंच मागतान थांबता आयले इतली बरी भासाभास केली थँक्स अ लॉट पळयत रावत नमस्कार